विनयचे म्हणणे असे आसा की तुम्ही तुमच्या लिडरशिपी सकल 21वेल्यान 13चे राहिले. हे कितपत योग्य आणि खरेंच तुम्ही ते मानतात काय? म्हज्या लिडरशिपी सकल ह्या राज्यांत 2 फावटी भाजपची सरकारां आयल्यान. 21वेल्यान 13चे राहिले जे गणित ते विनयाच्या लिडरशिपी सकल. विनय तेन्ना अध्यक्ष आसलो आनी जस्ट जावन नासलो. विनयाचो 3 वर्सांचो टर्म आणि ताच्या नंतर दुसरो टर्म. फक्त इलेक्शनाक पराभूत जाल्या नंतर हांवें उदार अंतकरणान मोठ्या अंतकरणान हांव पराभवाचो स्विकार करता म्हणून सांगलें. खरें म्हणजे जी संघटनेचेर विश्वास दवरून जो पक्ष काम करता, भिस्त दवरून जो पक्ष काम करता हो भारतीय जनता पक्ष. आणि जर इलेक्शनाक जर सेटबॅक बसलो जाल्यार तो संघटनेचेर मेजर येता. हांवें म्हजेर ब्लेम घेतकीर विनयान तसो बरोय वेळ काडूंक ना. आपूण जणू कितें तोमी नवेच करीत. एक 2-4 दिसां नंतर पिल्लू सोडलें की पराभव जालो तो त्या मंत्र्यान आपापल्या कर्मांनी जालो म्हणून अशें म्हणपाक सुरू केलें हळू आनी हळू प्रेसांतूय येवपाक लागले. पराभव जर जालो जाल्यार निश्चितपणे तो संघटनेची जबाबदारी आसली आनी संघटनेचो अध्यक्ष विनय आसलो. विनय ताका जबाबदार आसा. किमान तेणे भितरलो 51% वांटो तरी घेवंक जावो आसलो. ज्या वेळार गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेची चर्चा जाता त्या वेळार खात्रीन जी 3-4 नांवां येतात जेणे संघटनेचें काम हांगा उबारलें मूळ पासून आनी मोटें केलें, त्या नांवांत लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें नांव प्रत्येक जाग्यार आसता. तातूंत चुकून सुद्दां विनय तेंडुलकराचें नांव येना हें विनय तेंडुलकरान समजून घेवचें. आज तो प्रदेश अध्यक्षपदाचेर आसा त्यामुळे ताणें मुद्दम डिवचून मुद्दम चॅलेंजींग सिच्युएशन करून कोणतेय तरेन प्रोवोक करून लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक चाळोवचो प्रयत्न करचो न्हय. तेच्यातलो विनय तेंडुलकर जागो जाला. जावंक जाय प्रदेशाचो अध्यक्ष किंवा राज्याचो अध्यक्ष कसो ताणें वागूंक जाय. म्हाका इतकी पतन जाल्लो मनीस त्या पदार रावनय कशें चलयता हें म्हाका कळना. पयरच्या मांद्रेच्या मेळाव्याक निश्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक जो प्रतिसाद मेळ्ळो, ज्या मेळाव्या खातीर आमी एक सिंगल बॅनर करपाक खर्च केल्लो. कोणाक आमी पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालूंक नासले आनी भाड्याच्यो गाडयोय सोडूंक नासल्यो. 700-800 कॅपॅसिटी असणाऱ्या सभागृहांत जेन्ना दोबरात संख्येन लोक भरतात आनी 2.5-3 तास पूर्ण काळ व्हेंटिलेशन सारकें नासतना सुद्दां बसून रावतात तेन्ना ताचें त्या मेळाव्याचें यश कळटा. आनी त्या मेळाव्याक मेळिल्ल्या यशा नंतरच ही आगपाखट तेच्या कडल्यान जावपाक लागल्या. आव्हानां दिवप, चॅलेंजीस दिवप हें काम ताणें सुरू केल्लें आसा. खरें म्हणजे प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून ताची जबाबदारी आसली की दोनय खासदार हे निवडून येवंक जाय आनी ज्यो पोटनिवडणुको विधानसभेच्यो तीनय फुडें व्हेल्ल्यो आसात त्यो 3 जागा ह्यो भाजपान काडूंक जाय. ताच्या खातीर ताणें शर्तीचे प्रयत्न करणे आवश्यक आसले. पूण ताचो पोरखेळ अशा पद्दतीन चल्ला की ते 3 पोटनिवडणुको किंवा 2 खासदारकीच्यो निवडणुको ह्यो आपल्याक पडलेल्योच ना. थंय त्यो 5य गेल्यो जरी जागा तरी ही हॅज नथींग टू लूज. 2य खासदार जरी गेले आनी 3य आमदारकाचे जरी उमेदवार गेले तरी ताका कांय पडलेलें ना. कारण ताचे राज्यसभेचे
6 वर्सांचें परमीट अजून 4.5 वर्सां उरलेलें आसा. त्यामुळे तुम्ही सगळे जरी केल्यात तरी ताका लूज जावपाचें कांय ना. म्हणून तो असली बेजबाबदार वक्तव्य लोकसभा इलेक्शनाच्या तोंडाचेर आनी मुखाचेर करता. म्हाका दिसना देशांत अन्य खंयच्याच राज्यांत आपल्याच पक्षांतल्या नेत्याक प्रोवोकेटीव लँग्वेज वापरून मुद्दम इलेक्शनाच्या मैदानात व्हरपाचें दुष्कृत्य आनी कोणच करचो ना. ही इज प्रोवोकिंग मी. ही हॅज बीन डुईंग इट सिन्स लास्ट 5 months. इट इज अ प्लॅन्ड अटेम्प्ट. सामकें प्लॅन करून चल्लेलें आसा. ही बुद्धतेची का आनी कोण ताका कोती बुद्ध दिणारो आसा हें आमकां सांगूंक नकळो. अपप्रचार आनी अहवेलनां कितक्या टोकाची करप हेका कितें मर्यादा आसता आनी ताका कारणूय आसूंक जाय. मांद्रेच्या म्हज्या मेळाव्यांत हांव जें कितें 30-35 मिनटां उलयलो आसतलो तातूंत चुकून सुद्दां हांवें हाचें नांव सुद्दां घेवंक नासलें. तांचें म्हणणें आसा की तुमी येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडून येवचे 2 नंबराचेर सुद्दां जरी आयले जाल्यार आपूण पार्सेकर जे सांगतात ते आपूण करपाक रेडी आसा. ते अशा पद्दतीचें वक्तव्य आसा. ताचेर तुमचें मत कितें आसा? ताणें म्हजी हे तो आव्हान दिता जेणे करून इतको पक्षाशी एकनिश्ठ असणारो मनीस खंयच्या ना खंयच्या तरी प्रोवोकेशनाक बळी पडून पक्षा विरुद्ध लडोवचो जेणे करून इतल्या वर्साचे जे म्हजें नातें आसा तें तुटचें म्हणून ताचो प्रयत्न आसा. दीस इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट जे विनय तेंडुलकरूच करूं शकता. प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून कोण करूं शकचो ना. ताणें इतलेंच कित्याक ताणें आनीकूय कितें कितें हांवें खंय खळपाच्या कॉलेजीची ग्रँट बंद केल्ली अशें उलयला तो. बंद केली केन्ना म्हणटात ती चालू आसलेली पयलीं जाल्यार. खळपान 2012 मनोहरबाब पर्रीकरा कडल्यान परमिशन घेता आसतना अनएडेड रिकग्निशन घेतलेलें म्हणजे परमिशन पूण ताका एड ना. आदल्या वर्सा ताणें प्रयत्न केल्लो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना ताका परमिशनूच रिजेक्ट केल्लें. 11 ताका पर्रीकराची ताच्या रिक्वेस्टाक लागून ओके अनएडेड घेता जाल्यार घे म्हणून. ताच्या नंतर 2 वर्सां 2.5 वर्सां चलयलो आनी पर्रीकार दिल्लीक वयतकीर तो म्हजे कडेन आयलो आनी म्हजे कडेन येतकीर म्हाजो हें पळय पर्रीकार बाबान आमकां परमिशन दिल्लें पूण ग्रँट दिवंक नासली. आतां तुवें आमकां ग्रँट दिवप. हांवें ती फायल सगळी पळोवन हांवें ताका सांगली की ह्या फायलीनुसार म्हाका दिवपाक जड जातलें कारण पेडणे तालुक्यान गव्हर्मेंटाचें आर्ट्स आनी कॉमर्स केटर करणारें कॉलेज आसा. भाई म्हटलें तूं एक काम कर तुका ग्रँट जर जाय जाल्यार ज्यो सुविधा पेडणे तालुक्यांत ना जे कोर्सीस जे अभ्यासक्रम ना असलो अभ्यासक्रम घे आनी पुट युअर एप्लिकेशन अँड वी वील सी दॅट ग्रँट इज गिवन. तशें कांय फुडें जालें ना. पूण ही माहिती मेळयनासतना सुद्दां योग्य माहिती मेळयनासतना आपल्याच सहकार्याक हांवें अजून BJP सोडलेली ना. आपल्याच सहकार्याक हो जाहीर रित्या कारण नासतना बदनाम करपाचो जो प्रयत्न करता इंटिमिडेट करपाचो जो प्रयत्न करता दीस इज व्हेरी व्हेरी सिरियस. म्हणजे त्याची सामान्य कार्यकर्त्यान सुद्दां निंदा करूंक जाय. हो वेळ न्हय. हो वेळ आसा मोदीची परत सत्तेर हाडपाचो. त्यामुळे म्हाका शिस्तीचे धडे विनया कडल्यान तर शिकपाचे नाच आनी विनयान दिल्ल्या आव्हानाक लागून हांवें खंयचे तरी निर्णय घेवप हें हांव केन्नाच करचो ना. तितलो हांव थंड तकली दवरून वावरपाची म्हजी मनस्थिती आसा. मुख्यमंत्री असताना सुद्धा तुम्ही पडले असे त्याचे म्हणणे आसा आणि त्याच्यामुळे तुम्ही परत तुमकां लोकांनी रिजेक्ट केलेले परत कशे घेतले अशा पद्दतीन ताच्या बाबड्याचें स्वप्न आसा
तसे काँग्रेसचे कालचे फावटी 17 जाण जे निवडून आयल्यात ते आदल्या टर्माक 9 जाण आयिल्ले. जे मागीर निवडून आयले ते पयले फावटी पडलेलेच असले. म्हणजे BJPतूच तशें आसता जाल्यार हांव नकळो. म्हणजे फाटल्या विधानसभेत काँग्रेसचे 9 आमदार असले, म्हणजे बाकीचे पडलेले. आणि दुसरे 17च्या निवडणुकीक 17 जाले, म्हणजे 8 जाण वाडले न्ही. जे 8 जाण वाडले ते पयले फावटी पडलेले न्ही. आणि काही जाण तर 2-2 फावटी पडलेले असले. त्यामुळे एकदा पडलो की सोंपलो हे कदाचित विनया सारख्याचे असू शकता, कारण तो पट्टा असताना डिपॉझिट गमावून गेल्लो, जस्ट डिफीट जावन असलो, ते जावं शकता म्हणून तो विचार करता आसत. आणि म्हणून तेणी मागीर राजकारणातसून पळय काडलेली. आतां राज्यसभेचे हे परमीट मेळटकीर परत धांवून आयलो आणि आतां ताका भंयूच ना, कारण तुमी कितलेय पडा, आपले अजून 6 वर्सांतली 4.5 वर्सां अजून रिन्यूड परमीट आसा. त्यामुळे आसा तें भोगून